फादर हेनरी पयले सुवातेर देव बरें करूं म्हाका तुगे आयज इयेसली संदी मेवली. जस्ट आय एम ऑन युअर सायड ऑफ द टेबल, सो दॅट इट सेल्फ इज अ प्लेजर. आनी जायते दीस जाले हांव तुका पर्सनली मेळोन आमच्या ह्या फावटी व्हडल्या गोंयच्या साहेबाचे फेस्ताचे बद्दल तुका कितें दोन स्टेटमेंट कशे हाव यू लूक एट दॅट दीस इयर्स हे आमचे एक्सपोजिशन कशें जालें हेका लागून हांव तुका मेळोंक सोदतालो. आनी आयज जी म्हाका संदी मेळ्ळी पयले सुवातेर तुका देव बरें करूं आनी देवा गार घा म्हणटा. आनी सदन आय एम व्हेरी क्लोज. खरें सांगता तुका नेटलिसिंगा 4-5 कितें एक्सपोजिशन हांवें पर्सनली येयलां. काल आसतना पासून म्हाज्या आवयच्या बरोबर येयल्या. पूण हे फावटी न्ही फादर म्हाका खरेंच सांगता तुका एक वेगळोच चार कसो दिसलो. इन अ गूड अरेंजमेंट कशें जालें. म्हाका एक सांगूंक जाय की वेर देर इज अ वील देर इज अ वे एंड देर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रुवमेंट. सो हेच्या बद्दल फादर हेनरी तूं म्हाका एक ब्रीफ कशी दितलो हाव यू वेंट अबाउट ऑल दीस. अंदूच्या वर्सा कडेन आमचे एक्सपोजिशन कमिटी आमच्या इस्पान कार्डिनलान 2 वर्सां आदीं नोंदयाली. The committee was appointed already 2 years in advance. The exposition also was announced 2 years ago. So that gave us also a lot of time to prepare. It gave me time as a convener with my committee to go into the details of the planning. And I can say that the fruits are seen now. Fruits are seen now because of this planning that we went into minute details. The planning with the government started almost maybe 6-7 months ago, wherein the government appointed a high-powered committee, the exposition secretariat, and we started working closely also with the government. Sometimes we were a little skeptical, but in the end we see the results. And the government, I can say, I have always been saying, was very much supportive. Organizing such a mega event would not have been possible if it was not for the support of the government. The church looks after the spiritual side of the preparations, but the infrastructure, the facilities come from the government. And the government has gone all out, I would say, to give us those facilities. Whatever we ask them, say, this is how we want, this is what we want. And they gave us those things. For example, the veneration queue pendant, which is covered throughout, from the point of the entry till the cathedral. It is well done. It is well done. There's a huge amount. There are so many fans that are put. There's a big LED screen that is put up. There is a confessional this time. Confessional pendant. It was not there this year. That's what this. I was noticing that. तो एक सेपरेटच भाग कसो दिसलो म्हाका. आनी दुसरें म्हणल्यार तूं म्हणटा त्या प्रमाणे सरकाराच्या वतीन तुका आयज इतले कॉन्फिडन्स कशें दिसती पडटा. आनी वी युजली and I come from an activist background, of course, as a social worker. And we are always on the field. So most of the time we criticize the government. As an opposition person. Not because we don't love the government, not because we don't love the CM. CM is cooperative, no doubt about it. But on थोड्या जाग्याचेर कितें चुकता जाल्यार CM म्हणटा आपल्याक पळोवचें म्हणून दिवपाची गरज ना. But this time the पयलेच फावटी I also want to say on behalf of many of us, आमी जे चिंतिस्त आसता हेच्या बद्दल आमी एक सरकाराक देव बरें करूंक म्हणून सोदता आनी शाबासकी CM प्रमोद सावंताच्या गव्हर्मेंटाक आनी खेरीत भाशेन दिनवास तुमकां कित्याक इतलें तुमी कोऑपरेशन पळय दिलें. वी आर रियली स्कॅप्टिकल अबाउट येदो सरकार आमच्या हे एक्सपोजिशनाक फुल्ली कोऑपरेट जातलो काय व हिचीच येतले काय. पूण फादर हेनरी फाल्कांचे हॉर्सीस
त्याच्या तोंडान आयकप की ही सुविधा इतली बरी भाशेन सावंत सरकारान ब्युरोक्रेट्स आनी पुलिसांनी ताका इतलो आदार दिलो ताका लागून दिस वॉज अ वेल प्रिपेर्ड, वेल डिझायन्ड, वेल इंजिनियर्ड सिस्टम. एक म्हणणी आसा, taller the building, deeper is the foundation. So a better exposition was a much advanced planning and engineering. अवश्य म्हणून तर फदर तुजो एक संदेश आमच्या गोंयच्या लोकांक सान फ्रांसीस शावेराचेर जो एक भावार्थ केन्ना हांव म्हणटा दिश्टी पडना आसलेलो भावार्थ. आतां हालींच हांवें आयकलें एक सायक्लोन येवन गेलें आनी द टोटल रूट वॉज शोन वाया गोवा ऑल्सो. पूण येट वी बिलीव की बाबा सांग ते कांयच जावचें ना, तेजें डायरेक्शन पासून चेंज जाता, तें डायरेक्शन चेंज जालें. तेजेर बागीमोन फ्रांसीस शावेर आमचो गोंयचो साहेब म्हणजे आमची पर्जा, आमची भावार्थी, हो आमचो खोल भावार्थ. आनी बागीमोन फ्रांसीस शावेर आमच्या एक एकल्याच्या जिविताचो भाग. आनीक न्हय फकत आमकां क्रिस्तांवांक पूण सरकार बरोबर वावुरतना जायतीं आमच्या दुसऱ्या भावार्थाची मनशां तांकांय बागीमोन फ्रांसीस शावेराचेर जायतो भावार्थ. दॅट इज वॉट आय एक्सपिरियन्स पर्सनली. थोडे जाण कडेन उक्तेपणी दाखयना पूण भितरल्या भितर तांकां जायतो खोल भावार्थ. आनी दीस इज वॉट इज द लेगसी ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर. आनी म्हाका दिसता आमी क्रिस्तांव मनशांनी ही संदी आमकां एक्सपोजिशन दुसऱ्या लोकांचो भावार्थ पळोवन आमचोय भावार्थ अदीक घट जावपा. आनी ताका लागून ह्याच डायसीज ऑर्गनायजीस एक्सपोजिशन एवरी 10 years. कित्याक मनशां कशें आमचो भावार्थ वस्तोत जाता, विसर पडटा मातशी, परतून मातसो आमकां उबेर जाय, रिचार्ज पडटा. And I think this 10 years exposition is like a recharging so that we can go for the next 10 years. That is the whole focus of the exposition. एक लास्ट क्वेश्चन मदर. जायती चर्चा चलता हो अफवा म्हणनाका हो रुमर्स. लेट अस गेट दिस थिंग क्लियर बिकॉज आमच्या लोकांक ते काडूकान रावलेले नाका आनी नाका आसलेलो एक चर्चा सुरू जावप नाका. आयकता त्या प्रमाणे हे निमणे एक्सपोजिशन जातलें म्हणटात. नॉट ओन्ली दॅट इज फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट इज आमच्या व्हडल्या गोंयच्या साहेबाची की रेलीक रोमान व्हरपाचें आसा अशें कितें वर्गस्ती चलता, तेजेर मातशें क्लॅरिटी केल्ली जाल्यार बरें जातलें. The Archbishop of Goa and Daman, the Patriarch of the East Indies, and the Church of Goa has the total authority over the lands. So whatever decisions are always by the church. ताका लागून आमच्या लोकांनी कसल्योय खबरो सोत मानून पावना. जरी तर ते आमच्या इगोर्जेच्या जबाबदारी ऑथॉरिटीज इफ दे आर कमिंग फ्रॉम देम they are true. So as of now there is nothing. The Archbishop is very clear. It is a tradition of the Catholic Church in Goa to have exposition of the sacred traditions every 10 years. Nowhere it is said that this is the last exposition. Secondly, your religio going to higher order, there is no proposal, there is no thinking about it. So आमच्या लोकांनी बेश्टोच भिवून पावना. ह्यो खबरो ज्यो आमकां आमचे बरे कडेन वच्यो उत्साह बरें हाडटा. So we should be relaxed or relieved until and unless the church says something, we should not believe this view. Thank you, Father. And as main mudda into more than the exposition as a physical success, I take most importantly तू एक डाऊट लोकांचो क्लियर केलो आनी ह्या अफवांनी आयकोपाचें ना टील इट कम्स फ्रॉम द चर्च ऑथॉरिटी बिकॉज चर्च इज द अल्टिमेट पावर द ऑथॉरिटी who can decide about the release. Dev Bari Guru Father, thank you very much. And once again I want to just really say today I am
very proud that I could physically touch you, meet you. Dev bare karu. And thank you for Glenn Cabral. Thank you. God bless you. Thank you. Thank you for coming. No, but I'm a long about that. Father, ह्या दिसांनी खबर चलता बांयत सान फ्रांसीस शावेर दिसती पडलो म्हणून कोण म्हणटा वाद दिसती पडली हेजे बद्दल तुका कितें उजवाड घालचो आसा पयले सुवातेर ह्या दिसांनी जायतो लोक हांगा सान फ्रांसीस शावेराचे रेलिकेचे एके भशेन उमोग घेवंक खूब लोक हांगा आयला आनी सगळो लोक जायतो भावार्थान येता हांगा फामाद आहा ते सान फ्रांसीस शावेराची बांय आनी जायत्या लोकांक ह्या बांयचो भावार्थ आसा कित्याक सान फ्रांसीस शावेर ह्या बांयचें उदक उजार केलें असो लोकां मदें समज आसा आनी ह्या पासत एक भावार्थाची वस्त घडोवंक जाय पूण ऑफिशली कोणाक तें हें दिसती पडलें म्हूण हिंगा ऑफिशली कोणाचेंच तें एपरेशन एप्रूव केल्लें ना सो फ्रॉम द चर्च सायड देर इज नथिंग लायक दॅट एप्रूव केल्लें ना पूण फामाद बांय आहा आनी थिंगा एक कॉपेल आहा त्या कॉपेला कडेन म्हयन्या एवरी मंथ म्हाका दिसता 6 तारखेर मीस जाता होय आनी लोक ते जायते ते उदक पियेता आपणाचे दोळ्याक लायता कातीक लायतात हे भशेन भावार्थाचेर मेडिसिनल कशें ओके थँक्यू फादर सावियो आनी एकदम खुशाल जालो हांव तुका औषध मेळलो आनी आमचो संबंद जायती वर्सांचो आनी सो मच दॅट आय वॉज ब्लेस्ड हांव येयल्लो फादर हेनरी फॉल्कावाक मेळोंकूच पूण तितून पळय म्हाका देवान तुजी भेट केली देव बरें करूं फादर थँक्यू व्हेरी मच फादर हिंगा हे अरेंजमेंट बरें केलोलें आहा बरे भाशेन हिंगा LCD लायलेल्यो सो देर इज LCDs आर देर लोकूय भरपूर आहा इनफ पीपल हियर द कन्विनियंट टायम इज गोईंग ऑन January 1545, Monday when the King John III to punish the Portuguese officials who had invaded